हॅलो गोंयकारां, गोंय जमनीचो वालोर ह्या व्हिडिओ सिरिजाचो एक भाग गोंय जमनीचो वालोर रेस्पेत. गोंय जमनीचो वालोर रेस्पेत. आयज गोंयांत उदरगतीच्या नांवार खूब मोठ्या प्रमाणात जमनी विकप चल्लेले आसा. जायते आमचे जमनी विकलेले आसा. आमची शेतां भाटां दोंगर हांगसर विकलेले आसा. आनी खरें म्हळ्यार जमनी विकप पयलूच्यान चल्लेलें आसा. पूण फाटल्या 5 वर्सांनी 10 वर्सां किंवा 5 वर्सां तेजे नंतर 5 वर्सां ही जमनी विकपाची जी स्पीड आसा ती खूब प्रमाणान वाडलेली आसा. आनी आयज अशें पळोवपाक दिसता आनी 2 वर्सांनी 3 वर्सांनी म्हळ्यार आमचें गोंयच काबार, म्हणजे गोंयचें अस्तित्वच काबार जाता काय कितें अशी परिस्थिती आयज निर्माण जाल्ली आसा. ताका लागून आनी हें सगळें करपाक लागून कितें जालां, हांगसरले जे सगळे कायदे आसा ते कायदे बीन सगळे मोडून किंवा आपल्याक जाय तशे कायदे करून आनी हांगसरले जे लोक आसा, संस्कृती आसा, हेजो कसलो विचार करिनासतना हे गोंय जमनीचो कसलो वालोर करनासतना हे जमनी विकप आयज हांगसर चल्लेलें आसा. आनी जे हांगसरले लोक आसा, भाटकार मुणकार आसतले, हे कोमनिदादीचे मेंबर आसतले किंवा खंयच्या जमनी संबंदीत जे लोक आसा, हे सगळे लोकांक आयज पिशे करप चल्लेलें आसा. आनी लोकांक सुद्दां म्हणजे जमनी विकून लाख गावतले, करोड गावतले ही स्वप्न दाखयल्या. जमनी वयल्यान आमी कितें बरें करूंक शकतले हें कोण आमकां सांगना. तशेंच जे गोंयांत कितें आहा, काम ना, धंदे आहा ना, ताका लागून सुद्दां थोड्यांक आपले जमनी विकचे पडटा किंवा थोड्यांक षडयंत्रां करून कित्याक फोर्सान जमनी विकपाक लायता. आनी थोडे पयशांच्या आशेन भरपूर पयशे गावतले, आमकां बरी मजा मारपाक गावतली, ताका लागून सुद्दां आयज जमनी विकपी लोक आसा. आनी असले जे लोक आसा, जे आशेडे लोक आसा आनी जे हे आमकां आयज आमी जांकां गोंयांत चलोवपाक फुडें काडलेले आसा, जे आयज गोंय काबार करता, हे लोकांक लागून आयज आमच्या गोंयच्या जमनीचो वालोर काबार जाता. आनी ताका लागून आमच्या बायलांचो सुद्दां वालोर काबार जाता. कारण जमनी वयल्यान आमचे सगळ्यांचें अस्तित्व आसा आनी आमचे सगळ्यांची सुरक्षा आसा. आनी जमीन म्हळ्यार ही आमच्या सगळ्यांची आवय आसा. आमचे म्हळ्यार मनशांचीच न्हू, हे जनावरां पक्षी हे सगळे सैमाची, आमचे सगळे देवांची, जे देव आमकां कितके पिळग्यां पासून हांगसर जे आसा आनी ते आमकां राखता, ह्या देवांची सुद्दां ती आवय आसा. तशेंच हे जमनी वयल्यानूच आमकां बरी हांगसर हवा, उदक, खाण जेवण, रावपाची भोंवपाची वेवस्था आनी आमची संस्कृती हांगसर आमच्या जाणट्यांनी फाटल्या कितकेशे पिळग्यांनी, शेकड्यांनी, हजारांनी वर्सां काम करून आमकां लागून करून दवरलेली आसा. ह्या सगळ्या गोश्टीचो आमकां खरें म्हळ्यार अभिमान आसपाक जाय आशिल्लो. तशेंच जे आमचे भारतीय संस्कृती प्रमाणे जमीन म्हळ्यार तिका सगळ्यांत आवय आमची सगळ्यांची आनी तिका सगळ्यांत व्हडलो वालोर आमच्या धर्मान किंवा हे संस्कृतीन, आमचे भारत देशाच्या संस्कृतीन आसा. पूण आनी आमचे देव आसतले, राजा आशिल्ले, शूरवीर जे लोक आशिल्ले, जमनीक लागून तेणी भरपूर हांगसर युद्धां बीन झगडले, जायते जाणांनी आपलें बलिदान दिल्लें आसा. किंवा आमचे जे स्वतंत्र सैनीक आसा, भारत देशाक लागून, आमच्या गोंयाक लागून जे स्वतंत्र सैनिकांनी सुद्दां हांगसर खूब बलिदान दिल्लें आसा. हे सगळे गोश्टीचो खरें म्हळ्यार आमकां अभिमान आसपाक जाय आशिल्लो. आनी हे जमनीचो वालोर जो आसा तो आमी राखपाक जाय आशिल्लो. आनी जे आयज आमी स्वतंत्र म्हणटा, स्वतंत्र म्हणटा, स्वतंत्र म्हळ्यार कितें, आयज स्वतंत्र आसा म्हणून आमचे सगळ्यांचे हांगसर संवसार आसा, आमचे सगळ्यांचे वेव्हार आसा, काम धंदे आसा, आनी आमचे संस्कृती बीन आसा. आमचो देव धर्म संस्कृती संस्कार आसा. आयज त्या देवा धर्माक लागून आमी जे झगडटा पळय न्हू, ते देव धर्म सुद्दां आयज जमनी लागून आसा. आनी जमनी लागून आमकां सगळो वालोर रेस्पेत आमची चेडवांची, बायलांची, आमची सगळ्यांची सुरक्षा आसा. आनी ह्यो जरी जमनी आमी सगळी भायल्या लोकांक विकल्यो आनी भायले लोक हांगसर सगळे भरले जाल्यार आमकां हांगसर कसलो मान रेस्पेद, आमचे कसले आमकां हांगसर स्वतंत्र आसतले, कसले काम धंदे, कसले देव धर्म आनी कसली संस्कृती, कसलो मान रेस्पेद, आमचे चेडवां बायलांची कसली सुरक्षा आसतली हेजेर आयज चिंतपाची गरज आसा. आयज जे रोहिंग्या म्हणटा, जांकां रावपाक घर ना, गांव ना, राज्य ना, देश ना, त्या भारत देशान आयज बेकायदेशीर पद्दतीन रावतात आनी ते तरी रावता. पूण आमची परिस्थिती कितें जातली हेजो आयज विचार करपाची गरज आसा. जेन्ना आमकां मागीर आमकां हांगसर जाल्यारय दंड आनी मेल्यारय दंड, म्हळ्यार जालें जाल्यार खंय जातले, खंय रावतले, कितें करतले आनी खंय मरतले, ही परिस्थिती आमच्या मुखार निर्माण जातली. तेन्ना आमी कितें करतले हेजेर आयज विचार करपाची गरज आसा. आनी आयज आमकां गोंयांत कितें जालां, गोंयांत आमकां गोंयकारांक काम ना, धन कितें आहा, आयज आमकां कितें आहा, रावपाक घर ना, जागे ना, किंवा चलपाक वाट ना, भोंवपाक घुवपाक गावना, अश्यो जायत्यो गजाली आसा. म्हळ्यार आयज आमी हे सगळे गोश्टीक लागून आमच्या भावा कडेन, घरच्या कडेन, शेजाऱ्या कडेन, गांवच्या कडेन, गोंयकारां कडेन झगडटा. आमच्या गोंयची संस्कृती प्रमाणे आमी आमच्या कुटुंबांनी, गांवांनी बीन आमकां झगडपाचो एकामेका कडेन अधिकार ना. पूण ह्यो ज्यो गोश्टी आसा फुडें आमकांच, आमच्या भुरग्यांक बीन त्यो माल वयता. पूण हे सगळे गोश्टी आमी आयज विसरलेले आसा, आमची संस्कृतीच विसरलेली आसा अशें म्हाका दिसता. आनी जे कोण आयज जमीन गोंय काबार करपाक कारणीभूत आसा, आमचे जमनी विकपाक कारणीभूत आहा, तेंचे कडेन आमी बरेपण धरून आहा. हें आमचें, हेका कितें म्हणपाचें, हें दुर्दैव आमचें, हेका कितें म्हणपाचें म्हाका कांय कळना.
आनी जे आयज आमचे जमनी विकपी आहा हे फाल्यां सगल्यो जमनी काबार जाल्यो, आमकां हांगसर काम धंदे ना म्हणटकीर ते मागीर आमकां भायलां वयल्यान बरो फायदो आसा म्हणून सांगपाक येतले, कारण तांकां तेजे वयल्यान बरो फायदोय बीन गावतलो, कमिशन गावतलें. आनी खरें म्हणल्यार हे बायलांचे बीन आमी तशें आमच्या बायलांचेर आमकां उलोवपाचो अधिकार ना. खरें बायलांचो वालोर रेस्पेद आसा आमी सगळ्या गोंयकारांनी राखपाक जाय आशिल्लो, पूण राखपाक जाय. पूण हे जे आमचे जे आयज गोंय काबार करपी जे लोक आसा तांकां आमच्या बायलांचे आमच्या गोंयकारांचे आनी कोणाचें कसलें कांय पडलेलें ना हे गोंयचे जमनीचें. ताका लागून आयज तांकां फक्त पडलां कमिशनाचें, तेंचे फायद्याचें. म्हणून आयज गोंयांत कितें आसा, ड्रग्स, प्रॉस्टिट्यूशन आसा, खून बलात्कार आसा, चोरी आसा, भीक मागप चल्लेलें आसा किंवा इलिगल काम धंदे आसा, तशेंच जमनी विकपाचे धंदे किंवा आमचे जे सिस्टमीन सुद्दां आयज जो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो केल्लो आसा किंवा आमचे जी सर्वीस दिता आमकां गोंयकाराक, ती सुद्दां आमकां गोंयकारांक कितकीशी बऱ्याची आसा काय गोंयकार काबार जावपाचे आसा हेजेर सुद्दां आयज खरें दुबाव मारपाच्यो गजाली आयज गोंयान दुबाव मारपाच्यो सगल्यो गोश्टी आसा. आनी जे गोंयान आयज कितें आहा, जे कॅसिनो म्हणून हाडलेले आसा, कॅसिनो म्हणल्यार कितें, भरपूर काम धंदो करपाचें आनी भरपूर पयशे जोडपाचे आनी थंय वचोन सगळें मोडपाचें, आपली प्रॉपर्टी बीन कितें आहा त्यो सगळ्यो विकपाच्यो, रिणान पडपाचें, म्हणल्यार भरपूर गोंयकारांनी बरे पयशेकार जावपाचे आनी थंय वचोन मागीर कंगाल जावपाचें. अशें करून आमचे कितकेशे गोंयकारांक आनी ह्या भारत देशाच्या आमच्या देशाच्या लोकांक आनी ह्या भायल्या लोकांक सुद्दां आयज जे ट्युरिस्ट म्हणून फॉरेनर बीन आसा तांकां सुद्दां आयज काबार केले आसतले. आनी खरें म्हणल्यार आमचे संस्कृतीन ह्यो सगल्यो गोश्टी असल्यो गजाली म्हळ्यार सामक्यो वायट आसा आनी तांकां निर्शेद आसा, पूण त्यो आमच्या गोंयान आयज हांगसर चलयल्ले आसा. कोण चलयता हें तुमकां सगळ्या खबर आसा. आनी जे आयज गोंयान ट्युरिजम म्हणून आसा ते ट्युरिजम सुद्दां जे आसा, जे आमचे टॅक्सीकार आशिल्ले, आमचे हॉटेलकार आशिल्ले किंवा आमचे सामान्य गोंयकार आशिल्ले, ह्या गोंयकारांच्या मनीसपणाक लागून, हांगसरले संस्कृतीक लागून, हांगसरले हे निसर्गाक लागून हें ट्युरिजम हांगसर वाडलेलें. आनी आमचे ट्युरिजमान इंटेंशन सुद्दां गोंयकारांचें कितें आशिल्लें, हांगसर जे भायले लोक जे येता, हांगसरचे लोक येवन हॅप्पी जावन तेणी वचपाक जाय आनी परत तेणी गोंयान येवपाक जाय. आनी तेणी खरें जे कोण गोंयान येता तेणी सदांच हॅप्पी जावपाक जाय, म्हणजे बरें इंटेंशन आमच्या गोंयकारांचें आशिल्लें. पूण आयज आमच्या गोंयकारांक त्या ट्युरिजमांतल्यान बीन काडून हे जे आहा ते भायले लोकांक बीन भरून आयज हांगसर कितें चल्लेलें आसा, हे लोकांचेर जे ट्युरिस्ट कोण येता तेंचेर अन्याय करप, तांकां लुटप, कित्याक चल्लेलें आसा, जे आमचे गोंयचें नांव आयज तितून घाण जाता किंवा गोंयचेर आयज एक बदनामी आयज तयार जाल्ली आसा. आनी हे जे आयज जे आमचे गोंय चलोवपी जे आयज गोंय काबार करपी जे लोक आसा, हे लोकांनी आयज हांगसर सगळे भायले लोकांक बीन इलिगली बीन भरलेले आसा. कसले वायट बरे सगळे तरेचे बुरशे लोकांक बीन, जे क्रिमिनल बीन आसतले, बलात्कारी आसतले, सगळे तरेचे लोकांक हांगसर भरलेले आसा. आनी ते लोक मागीर कसले धर्माची आमच्यो भावना जेन्ना दुखयतात, हे लोक भरून तेंचे वयल्यान ते कसले काम धंदे करता इलिगल तेंचे वयल्यान हे कमिशन खाता. आनी ते जेन्ना अशे धर्माची बीन भावना दुखयता तेन्ना आमच्या लोकांक जे आसा तांकां धर्माच्या नांवार एकठांय करता. असली परिस्थिती हांगसर चल्लेली आसा, असलीं कामां चल्लेलीं आसा. हे गोंयकारांनी खरें म्हणल्यार सारकें पळोवपाक जाय. आनी हे जे कोण जमनी विकपी आहा, गोंय काबार करपी जे लोक आसा, तेणी आमचे फक्त जमनी विकूना, आमचो सगळो मान रेस्पेद वालोर सगळो काबार केल्लो आसा. आनी हे देशा मुखार, हे जगा मुखार आमकां नागडे केल्ले आसा. म्हणल्यार हांगसर कोणी आमकां कसलोच मान रेस्पेद धरुना. हांगसर कोणीय येवपाचें, आमचे जमनी घेवपाचें, आमचे काम धंदे घेवपाचे, आमचे चेडवांचेर बायलांचेर अन्याय अत्याचार करपाचे, आमच्या गोंयकारांचेर अत्याचार करपाचे, अश्यो गोश्टी आयज गोंयांत चल्लेले आसा. जर आमकां गोंयकार म्हणून थोडो तरी मान अभिमान आसा, वालोर आसा, किंवा आमचे जे कुटुंब आसतले, आमचे गांव आसतले, आमचे देवस्पणां, आमचे संस्कृतीचो कितें तरी आमकां वालोर आसा, रेस्पेद आमकां राखपाक जाय, जाल्यार आयज गोंयकार म्हणून आमी एकठांय येवपाक जाय. आनी खरें कापस्तरीचे आमी गोंयकार जावपाक जाय. आमी दादले बायलो जे आसा ते खरें कापस्तरीचे, म्हणल्यार आंगान मनान घट आनी बरें काम कश्ट करपी, हेजे वयल्यान आमचें गोंय जें आसा तें फुडें वयतलें. आनी गोंयान खंय तरी गोंयकाराचे, गोंयच्या जमनीचेर खंय तरी अन्याय जाता जाल्यार सगळे एकठांय येतले. आनी जर आमची सिस्टम सुद्दां आमचें संरक्षण करपाक कमी पडटली तेन्ना आमी फुडें वचोन, जर आमकां झूज दिवपाक पडल्यार सुद्दां आमी झूज दितले, जिखतले, असले गोंयकार जावपाक जाय. आनी गोंयचें जें नांव आसा हे देशान सुद्दां फुडें व्हरपाक जाय आनी हे जगान फुडें व्हरपाक जाय. अशें कापस्तरीचे आमकां गोंयकार जावपाची, जबाबदार गोंयकार जावपाचे, कापस्तरीचे गोंयकार जावपाची गरज आसा. देव बरें करूं.